झाले 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 काल हांव आल्याक सांजे खबरी केल्लो. आल्याक एकदम बरो आसा, ताका 4-5 दिसांनी डिस्चार्जूय मेळटलो. ओके, तो ऑलरेडी जावन घरा येतलो. सेकंड मिटींग जी आहा पळय न्ही, हांवें मिस्टर पियूष गोयल हांच्या बरोबर केली. पियूष गोयल हांच्या बरोबरची मिटींग आपेडा आनी कॉमर्स इन इंडस्ट्रीचे रिलेटेड समथींग इश्यूज स्टेटींतले आशिल्ले. आपेडाचे वेगळे एक आनी इंडस्ट्रीज कॉमर्स इंडस्ट्रीज रिलेटेडचे एक मिनी ऑफीस, रिजनल ऑफीस गोंयांत जावचें, ताच्या खातीर प्रयत्न आसा. तेंय थोड्या तेंपार जातलें. नेक्स्ट मिटींग जी आसा डिफेन्स मिनिस्टर, डिफेन्स लँड सेंट्रली जी पणजेन आसा ती आमकां दिवची, ताच्या खातीर म्हजो प्रयत्न सुरू आहा. थोड्या दिसांच्या भितर आमी ती घेतल्याय बी. आनी तांणी पॉझिटिव्ह सांगला. आनी विशेश करून हेमरो प्रोजेक्ट जो आमच्या फोंडा हांगासर आसा, तो हेलिकॉप्टर रिपेर प्रोजेक्ट, तो स्टार्ट जावपाक जाय. कन्स्ट्रक्शन कंप्लीट जाला. तो एकदां कंप्लीट जाला काय आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जातली त्या संदर्भात. हांव आनी मायकल होम मिनिस्टराक मेळ्ळे. वेगवेगळ्या पॉलिटिकल आनी बाकीच्या संदर्भातले डिस्कशन तांच्या बरोबर जालें. तांचे अमित शाह हांचें मार्गदर्शन तांच्यांनी आमकां सातत्यान वेगवेगळ्या राष्ट्रीय पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट फुडें वचपा खातीर किंवा राज्यांतल्या बाकीच्या हेजेर सदोदीत अमित शाह होम मिनिस्टरांचें मार्गदर्शन मेळटा. तांकां भेट घेतली. कॅबिनेट रिशफला बद्दल कितें जाला? रिशफल